वनस्पत जातींचे संरक्षण आणि शेतकार हक्क प्राधिकरणान गोयची फामाद खोला मिरसांग शेतकार वनस्पत जात म्हणून अधिकृतपणान जाहीर केल्या। यान फुडें दक्षिण गोयचे थारावीक आदिवासी समाज सोडल्यार हेर कोणाकूच खोला मिरसांगीचे व्यावसायिक उत्पादन घेवपाक मेळचे ना अशें ह्या प्राधिकरणान स्पश्ट केलां। गोयची पहिली शेतकार वनस्पत जात म्हूण खोला मिरसांगेक मान मेळ्ळा। वनस्पत जातीचे संरक्षण आणि शेतकार हक्क प्राधिकरणान गोयची फामाद खोला मिरसांग शेतकार वनस्पत जात म्हूण अधिकृतपणान जाहीर केला। ह्या आदी खोला मिरसांगेक GI मानांकनूय मेळ्ळा। आता दक्षिण गोयच्या खोला गांवांतल्या खोला काणकोण चिली कल्टिवेटर्स ग्रुपाक ह्या खाशेले जातीचे मूळ उत्पादक म्हूण मान्यताय मेळ्ळा। आता या गटाक म्हणजेच दक्षिण गोयच्या या आदिवासी समाजाक वर्स 2039 मेरेन खोला मिरसांगीचे उत्पादन, विक्री, आयात, निर्यात करपाचो एकमेव हक्क आसा। यान फुडें हेर कोणाकूच खोला मिरसांगीचे व्यावसायिक उत्पादन घेवपाक मेळचे ना अशें प्राधिकरणान स्पश्ट केलां। अशाच ताज्या आनी खासा खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।